इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान AFPPCA चार्जीस पावर बिलांचेर लायिल्ले आनीक एप्रील मे जून ह्या 3 बिलांचेर हे चार्जीस लायिल्ले आनी त्या वेळार आमकां जे 92.58 crores गव्हर्मेंटाक भरचे पडलेले आनी ते चार्जीस आमी जे कंज्युमर्स आहा तेंचेर बिलांचेर पास केल्ले. विरोधकांनी कांय लोकांनी हो प्रश्न लोकां समोर मिसगायड करपाचो प्रयत्न केलो. सरकारान टॅरीफ वाडयल्ल्याचो आभास निर्माण केलो आनी लोकां मदीं कन्फ्युजन केलें. 58.10 crores हें गव्हर्मेंटाक उलट क्रेडीट येयल्लें आसा. डिपार्टमेंट आतां फुडलीं जीं बिलां येतलीं म्हणजे जें जुलाय कन्जम्पशन जाल्लें आसा तें कन्जम्पशना पासून जुलाय ऑगस्ट सप्टेंबराक हे 58.10 crores हे बिलांक परत आमी लोकांक क्रेडीट करून वयतले. FPP चार्जीस ते सादारण जे 100 युनिट आसा तेजेर आमी 62 पैसा हें केल्ले चार्जीस एक्स्ट्रा येताले पूण आतां ते -24 पैसा मायनस जातले. दीस इज वन ऑफ द एग्जांपल. इलेक्ट्रिसिटीचो बेज प्रायस जो आहा ताजेर एकदां फाटले जर तूं कितें एरियर्स आयले जाल्यार थोडेशे वाडटले. परत कितें रिफंड आयलो जाल्यार कमी जातले. हे इन्कम टॅक्साचे आमकां रिफंड आयल्या तातूंतल्यान कमी जाले ते आमी लोकांक पास करता. म्हणजे ही आतां फुडलीं 3 म्हयन्याची बिलां कमी जातली.